सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर सराचेवूय एक स्टेटमेंट आयकलेलो. जरी तो सरान प्रपोज केल्लो जाल्यार तरी पूण आसतना ह्यो मुख्यमंत्री तेन्ना स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर त्यांनी हे सुरवात केल्ली. सो त्यांनी सुरवात केल्ली म्हणजे बीजेपी सरकारान सुरवात केल्ली. हो प्रोजेक्ट खंयच्या एका मनशाचो न्हू आनी एका खंयच्या संस्थेक नाल्यार आनी कोणाक असो न्हू. हो प्रोजेक्ट आसा ह्यो संपूर्ण पेडण्या तालुक्याक आसलेलो आनी हे मनोहर बाईचे स्वप्न आसलेले की हांगासर एक बरी सुविधा मेळपाची आनी सगळ्यांक बरी जर सुविधा मेळटा जाल्यार ती जीएमसीन मेळटा. सो जीएमसी आसलेले कनेक्टेड आसलेले जीएमसी लिंक हॉस्पिटल हांगासर सुरू जावपाचे हे मनोहर बाईचे स्वप्न आसलेले फक्त पेडण्याच्या लोकांक खातीर. हे भारतीय जनता पार्टीचे स्वप्न आसलेले आनी तेका लागून हे आमी तेजी सदांच मागणी करी आसले की जे स्वप्न आमकां दाखयल्ले की आमकां एक बरें आरोग्य मेळटलें. जीएमसी लिंक हांव अंडरलायन करता, जीएमसी लिंक हॉस्पिटल आमकां हांगासर मेळटलें आनी तेजी आमी अपेक्षा दवरून आमी आयज मेरेन भारतीय जनता पार्टी वांगडा रावले. पूण आयज खंय तरी दूख दिसता की भारतीय जनता पार्टी कित्याक म्हणटा की सुरवात केल्ली भारतीय जनता पार्टी आनी आयजूय भारतीय जनता पार्टीच्याच हातीन आसा आनी भारतीय जनता पार्टी खंय तरी लोकांक फटयता अशें जाल्लें आमची मनस्थिती आमच्या मनान जाल्लेलें आसा. कारण की फक्त आयज मेरेन आमकां आयकोंक येता की जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगासर 20 बेडिड्स आसलेले ते शिफ्ट करूंक सोदता 100 बेडिड्स हितून. सो माझे म्हणणे कितें आसलेलें की जर 20 बेडीचे हॉस्पिटल तितून जर बरी तुम्ही सुविधा दिवंक शकनात आनी ते तुम्ही शिफ्ट करतात 100 बेडीड हॉस्पिटल जे गव्हर्मेंट जीएमसी लिंक केल्लेले तितून, जाल्यार तुम्ही तेजी सुविधा कशी कितें दिताल्यात. परत आमकां कितें म्हणून तेजो लाभ जातलो. वयल्यान जितलो खर्च थंय तुम्ही करतात ते मेंटेनन्स करपाक हांगासरूच खर्च जातलो. सो आमची जी मागणी आसा आमकां ते जीएमसी लिंक हॉस्पिटलूच जाय. आमकां ते शिफ्टिंगूय नाका, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूय नाका. आनी परत एकदां हांव तुमकां सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीन मुख्यमंत्रीन आमच्या पेडण्याकरांची फसवणूक करपाची न्हू. तेजे विशीं हात जोडून हांव प्रार्थना करता की असली फसवणूक करूंक नाका, खास करून आरोग्याच्या दृश्टीन. कित्याक आमकां ते जीएमसी लिंक हॉस्पिटल कित्याक जाय, कारण की आमकां जर कितें आरोग्याच्या दृश्टीन जर कितें जर हांगासर जालें जाल्यार आमचे हरशीं ती आतपत ना की आमी प्रायवेट हॉस्पिटलान वयतले. हांगासून जीएमसी जर वचत जाल्यार थंय ते ऑलवेज ओवरलोड जाल्ले भशेन आसा आनी तितून तितल्यो सुविधा आमच्या पेडणेकारांक मेळनात हांगासर. तेका लागून ते सुविधा हांगासर मेळपाचे, आरोग्याचे आमकां हक्क दिवपाचो, हांगासर बरें आरोग्य सेवा मेळपाची आमकां. म्हणून आमी ही प्रार्थना करतात आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडची की तुम्ही शिफ्टिंग करूंक नाका. आयज आमी हो बोर्ड पळयता, त्या बोर्डाक लागून सगळ्यांचे एक हे जाल्लेलें आसा की शिफ्टिंग करतात काय कितें. म्हटल्यार ती शिफ्टिंगाचेर आमचो खरोच विरोध आसा. आमकां ती सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूय नाका जशें फाटी वर्तमानपत्रान आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे हेणीन म्हटलेलें. आमकां हे जीएमसी लिंक हॉस्पिटल जाय आनी हेची जर म्हायती जर कोणाक कमी पडटा आसा जाल्यार पार्सेकर सरा कडशी वयपाचें तेंच्यांनी. कित्याक की ही बिल्डींग बांदतना तेणीन हांगासर बांदलेली बिल्डींग. सो न्यूज स्प्रेड जाला की तुवें सीएचसी आहा ती न्यू बिल्डिंगेन शिफ्ट करता म्हणून ते रॉंग न्यूज. सो कोणी हे मिसअंडरस्टँड जावन घेवचे न्हू थंय बोर्ड दवरला म्हणून. ऑलरेडी हांव सगळ्या हेल्थ ऑफिसर आनी वयल्या ऑफिसरां कडेन उलयला. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार जीएसआयडीसीन अजूनय हेल्था कडेन हँडओव्हर करूंक ना तो आनी अजून हेचे ऑक्युपन्सीचो प्रोसेस टीसीपी कडेन चालू आसा. जो पर्यंत ऑक्युपन्सी मेळना टीसीपी कडल्यान तो पर्यंत जीएसआयडीसी हँडओव्हर करू शकना हेल्थाक. आनी हेल्थाक हँडओव्हर केल्या उपरांत मागीर सगळो प्रोसिजर जावन फूल फ्लॅश ते जशें प्रपोज्ड आसले हॉस्पिटल त्या प्रमाणे ते सुरवात जायना तो पर्यंत थंयसर कसलीच मुवमेंट जावचें ना. तेची पर्सनली हांव फॉलोअप करता. ओली डायलिसीस चालू आहा थंयसर ते पयलीं पासून, कित्याक डायलिसीस पेशंटाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. डायलिसिसाचो जो युनिट आहा थंयसर तो एक्सरे रूम तो. सो तेका लागून थंयसर कंजेशन जाता आनी डायलिसिसाक फर्स्ट फ्लोराचेर तांकां तेंचे प्रोविजन केल्ले आसा. सो लिफ्ट आतां कमेन्स जातली आनी डायलिसीस जे थंय चालू आहात तेच चालू थंयसर उरतले. वेरेज कोणूच कांयच शिफ्टिंग करना आनी ओल्ड सीएचसी हे न्यू बिल्डिंगेन हाडिना. तो आमी एज पर कमिटेड तो फूल फ्लॅश हॉस्पिटल जो पर्यंत जायना विथ ऑल द इक्विपमेंट्स तो पर्यंत भितर इनॉग्रेशनूय जावचें ना आनी भितर मुवमेंटूय आनी कांय जावचें ना.